एसटी दर्जा खातीर धनगर समाजाची मागणी परतून एक फावट वाडल्या। ह्या फाटभुंयेर आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हांच्या फुडारपणाखाला धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। एसटी दर्जाच्या मागणे संबंधी सविस्तर चर्चा ह्या बसकेत जाली। केंद्रीय गृहमंत्र्याकडेन चर्चा करून 15 ऑगस्टा पयलीं ह्या प्रश्नाचो तोडगो काडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी धनगर समाजाक आश्वासन दिलें। महिन्या उपरांत आमी आज परत एक फावटी तांकां रिमायंड करपाक येयल्ले आनी जे आमचो चुकीन म्हणटा सो जो रिजेक्ट म्हण दाखयल्ले आसा प्रपोजल तेजे खातीर परत ताका रिकन्सिडर करपाचें सीएम ऑलरेडी लेटर पयलीं धाडलें आनी तेजे उपरांत ते अजून खंय पावला कितें जालां हें आमी जाणून घेवपा खातीर सीएमा कडेन येयल्ले आनी आज आमी तेणी सीएमान सांगिल्लें आसा की आपूण परत मदीं पर्सनली परत सुद्दां वचून ट्रायबल मिनिस्टराक मेळ्ळा। पयली एक फावटी आमचे बरोबर आमी मेळप जाल्लें, परत आपण पर्सनली वचून मेळिल्लो आसा आनी ते रिकन्सिडर करपा खातीर ऑलरेडी ट्रायबल मिनिस्टर एग्री जाल्ले आसा आनी ते रिकन्सिडर जातले। आनी दुसरें आमी आग्रह केल्लो आसा हे रिकन्सिडर जाले गेली 23 वर्सां आमी फॉलोअप करीत आसात, सगळे सोपस्कार आमी पूर्ण जाल्ले आसात, कांयच आमचे आनी क्वेरीज उरलेली ना। तेन्ना तुमी आतां आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री हांचे कडेन जाता तितले बेगीन अपॉइंटमेंट घेवन आमचे डेलिगेशन घेवन वचून जे आमी गेली 23 वर्सां आमचेर अन्याय जाल्लो आसा ते आमचो दूर करपा खातीर तुमी जाता तितले बेगीन आमच्या गृहमंत्र्या कडेन तुमचो अपॉइंटमेंट घेवचो आनी आमचे डेलिगेशन घेवन व्हरचें ही एक विनंती केल्ली आसा, ती तेमी मान्य केल्ली आसा। जाता तितले बेगीन आपूण ते डेलिगेशन घेवन वयतलो। रिकन्सिडर करपाचें अशें ते 15 तारखे पयलीं आमी हें केल्लें आसा, आपूण करता अशें म्हणून तेमी सांगलें आसा। लेटर केल्लें आसा, लेटर पयली सुरवातीक 5 जुनाक ते रोखडेंच केल्लें, ताजे उपरांत 30 जुनाक जे नॅशनल ओबीसी कमिशनाक लेटर केलें, तेजे उपरांत 21 जुलयाक आनीक 2 लेटर केल्ले आसात जेन्ना ओबीसी आनी एसटी कमिशनाक। म्हणजे पेपर वर्क कितें आसा ते आमच्या मुख्यमंत्र्या मार्फत सगळें जाल्लो आसा। फक्त आतां आरजीआयचे क्वेरीज गेली 23 वर्सां लागून आज आमी सगळी क्लियर केल्ली आसा। ती खंय तरी आयज आमकां लास्ट म्हणटा की अनुसूचित जमात म्हणजे एसटी स्टेटस मेळोवपा खातीर जेन्ना होम मिनिस्टरा कडेन वचून ते करून घेवचे ही लास्ट विनंती आमी तेंच्यांनी केल्ली आसा। आमकां मेळ्ळी ना, गांवको विधांतले धनगर उरले आनी ते 3 जाण जाले म्हणून आमी केन्नाच वायट म्हणला की आमी सगळीं म्हणला की 4 भावांतले 3 भाव इनक्लूड जाले, एक भाव आज नो फाल्यां जातलो। की आमी आमची व्यथा म्हणटाची आजच सांगत आसा आनी आमी हें सांगलें आसा की आमचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा। आयज आमची भुरगीं बाळां जी आसा तांकां फेस करपाक आमकां त्रास जाता आनी गोंयचो अध्यक्ष नात्यान म्हाका तर सामकोच रिप्लाय दिवपाक हें जाता की तेंचे आमी सगळे नदरे हाडले आसा आनी तांकां सगळी खबर आसा की खरें अन्याय जाला हो मान्य करतात। ताका लागून 15 तारखेच्या पयलीं हे आमकां खंयच्याय भाशेन आमचो परत एक पळय रिजेक्ट म्हणून चुकून येयल्ले आसा त्या खंय तरी परत हें जावपाचें तेमी आमकां फूल प्रॉमिस केल्लें आसा आनी तेजे उपरांत आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन सीएमान आज आमकां फुल्ल उतर दिली हा। हेजेर आपूण ताबडतोब दिल्ली वयतलो आनी हेजेर विचार करतलो आनी आमचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें सीएमान आयज आमकां उतर दिल्लें आसा। 15 तारीख पर्यंत आमी दितले, तेच्या फुडें आमी कितें करपाचें तें करतले। कित्याक आयज आमकां सीएमान आमच्या सगळ्या संघटनेक, आमच्या कमिटीक, आमच्या अध्यक्षाक तेणी बरें उतर दिल्या आनी कशा पद्दतीन व्हरतलो 7-8 दिसां भितर दिल्लीचो तो दौरो करतलो आनी हें कितें ते आमची फायल ओपन करतलो आनी अमित शाह कडेन होम मिनिस्टर आमची बैठक जातली। जसं महात्मा गांधी पेशंट आशिल्ले तशें धनगर समाजाक आसा। आमी आज रस्त्यार येवना, आमी आंदोलन करिना, आमी प्रामाणीकपणे मागता आनी प्रामाणीकपणा ह्या आमकां धनगर हो रानाचो राजा, गाई म्हशीचो दूध विकणारो, शेळ्या राखणारो आनी राखणदार धनगर आनी ह्या धनगराचे आज रान दोंगर राखून दवरल्या हे धनगर समाजांनी। हर हर माझ्या पांढरीच्या नावो सोंग मला, धनगर जातीच्या नावो सोंग मला।